मडगांव शारांत दिसान दीस पार्किंगेची समस्या वाडत आसा। शारांत गाडयो पार्क करपाक योग्य अशी सुवात नाशिल्ल्यान लोक कशो गाडयो रस्त्यार पार्क करतात। ताका लागून येरादारीक त्रास जाता। पळयात हे पळयात मडगावच्या साबार वाठारांनी कशो रस्त्यार दोनूय वटेन गाडयो पार्क करून दवरल्यात ते। ह्या प्रकाराक लागून वाठारांनी येरादारी कोयडी जाता। पुलीस मात चलना दिवपाक व्यस्त असतात। बेशिस्तपणान पार्किंग करतल्यांचेर पुलिसांचे दुर्लक्ष, थळाव्यांचो आरोप। मडगांव सगळ्या ट्रॅफिक सद्या ब्लॉक जाता। तुगेले लॉयला कडेन जाता, काटियारा कडेन जाता, हांगा भाटीकार स्कुला कडेन जाता, ओल्ड भाटीकारा कडेन, आनी टोटल मडगांव सगळें ब्लॉक जाता। आनी पुलीस फक्त कितें आसा, फक्त हेल्मेटाकूच फायन मारता आनी जाय तेन्ना ते पुलिसूच नासता। आनी 2 दीस तेंच्यांनी इश्यू केलो, कोणें मातसो बोवाळ केलो जाल्यार ते म्युन्सिपालिटीक एकूच दीस तेंच्यांनी लोक मारली। मागीर काय खबर, पुलिसांनी जाता तितले स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय, जाल्यारूच लोक सुदारतात न्ही। कोणाक पडोन वचना, लोक 2 मिनटां येता म्हणटा आनी तो अर्दवर गाडी काडना, अशें जाता। दोनूय वटेच्यान तोच प्रॉब्लेम जाता। आनी तो ट्रॅफिकाचो प्रोजेक्ट घेवपाक आशिल्लो तो अजून जावना, तोय बेगीन जावपाक आशिल्लो कितलो, आनी जाता तितली बेगीन पुलिसांनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय। वी हॅव लायक 7 स्कूल्स अराउंड हांगाच मडगावच्या ह्या एरियान। सो ट्रॅफिक इज द बिगस्ट प्रॉब्लम। लोक 1 वे आसूं 2 वे आसूं दोन्ही सायडी पार्क करता, हे करता, लोकांनी चुकना। देर इज नो पार्किंग प्रोजेक्ट। थोडे वर्स पयलीं प्रोजेक्ट तरी प्रपोज केल्लो, फाउंडेशन स्टोन घाल्ल्या, तो खंय पावला नोबडी नो। सो देर शूड बी सम इमिजिएट एक्शन टेकन। पुलीस सुद्दां कांयच करून गेले ना, काय पळयना, काय ना। बिकॉज जेन्ना ती स्कुलां सुट्टा तेन्ना द ट्रॅफिक इज मॅसिव। हांगा खूब लोकांक त्रास जाता। पेरंट्स वेगळे वेगळेच्यान येतात, मागीर दे गेट स्टक। दीस अफेक्ट्स मार्केट सुद्दां, कित्याक मारगांव इज लायक अ हब फॉर मेनी विलेजीस एंड अदर स्मॉल टाउन। सगळे लोक मडगांवां शॉपिंग करपाक येता आनी हांगा तांकां पार्किंग ना, नाजाल्यार ट्रॅफिकान उरले असले प्रॉब्लम्स फेस करपाक पडटा। बिकॉज देर इज नो एक्शन ओनली टेकन लायक over this, because honestly there is no parking space, and secondly people park stupidly because there is no parking space and there is no traffic police taking any action on this. And खरे लायक हांगा सगळी जी स्कुलां आसा, लायक हांव पणजेन सगळी स्कुलां आशिल्ली ती खुजिरा कॉम्प्लेक्सान मूव केल्या, तशें हांगा ऑलरेडी एक्वायर केल्ले आसा जागे स्कुलांचे। 1-2 स्कूल तरी शिफ्ट सुद्दां जाली, तशी सगळी स्कुलां बेगीचे बेगीन शिफ्ट करची आनी हो ट्रॅफिक प्रॉब्लम मडगांवकाराचो सॉल्व करचो। आनी वन वे टू ब्रिंग डावन दीस प्रॉब्लम इज जे लोक रॉंग पार्किंग करता, खंय येवन पार्क करता येता, तांचेर एक्शन घ्या, तांकां फायन इम्पोज करा, सो दॅट ते फुडें दे डोंट डू सच थिंग्स। आनी पुलिसांनी एक्शन घेतल्या वो प्रॉब्लम एटलीस्ट हाफ जातलो। कित्याक मडगांवचे रस्ते सगळे व्हडले ना, बारीक बारीक आसा, रोखडे ट्रॅफिकान ब्लॉक। कितें इमर्जन्सी जाली, फायर ब्रिगेड वचपाक जाय, एम्ब्युलन्स वचपाक जाय, पुलिसां कडेन काही तितली हांगा मिशिनरी ना की टोईंग वॅन येते की वाट करतले येते। सो दिस अंटील एंड अनलेस दे डोंट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट द वायोलेटर्स और समथिंग and make provision at the same time for parking, there is no solution that is going to come out. Like what can a common man also do? नी कितलो म्हणून करतलो। लोक बेशिस्तपणान पार्किंग करतात, तांचेर पुलिसांनी कारवाई करची अशी मागणी थळावे करतात। ह्या टायमार सुद्दां पार्किंग करता आमकां एक टायम जर धरलो तांकां ते हांगा कुराडे पेट्रोल पंपाचेर सांगता मरे तूं तेन्ना एकदां पिआय कडेन उलयल्लो, तो आमकां स्कुलाचो टायम तितलो टायम ओपन दवरता बरोबर। ते पळय गाडयो दवरता तेन्ना हें तुका आसना, तरी तांचो एक तर पुलीस आसपाक जाय कितें करपाक, सांबाळपाक कश्यो गाडयो लायता। आनी तो दाखलो आमचो बस स्टँड, थंय गाडयो येता। हांव कितें म्हणटा, पिआय मनीस बरो, त्या बदला डावट ना, पूण काम करपाक मातसो एक्टीव आसपाक जाय। लॉयला कडेन बीन ते वॉल्टार दोनी सायडीन दवरता, फातिमा कडेन दवरता, हांगा दवरता, लोहिया मैदाना कडेन दवरता। आतां पळय म्युन्सिपालिटी कडेन दवरताले, बसी फुटपाथीन काडपाची परिस्थिती आयली पळय, मागीर थंय आतां हेमार लॉक मारपाक लागल्या। तशेंच सगळी कडेन तांकां लॉक सिस्टम एक तर तुमकां रेव्हेन्यू बरो येता तांकां दिवपाक जाय तांच्यानी। तो म्हणटा आमचे कडेन स्टाफ कमी आसा, स्टाफ कमी आसा हें उत्तर न्ही। फाटीं आमदाराकूय म्हटलेलें दिसता ताणें, हांवें म्हणिल्लें आमदाराक तुका स्टाफ कडल्यान स्टाफ घेवचो तांच्यांनी। स्टाफ आसा भरपूर ना न्ही, बाकीची कामां करपाक स्टाफ आसता, हें करपाक ना। नाल्यार एक तर कितें जातलें, बस स्टँडार तुका म्हणटालें एसबीआय कडेन केन्ना कोणी फाटल्या टायराक बीन ना फुडल्या टायर सांपडटले मरे, दोन स्टुडंट नाल्यार कोणी त्रासा पडटले हय। हांगा एसबीआय कडेन ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो, पिआय घेवपाना न्ही। तेन्ना मागीर बोटां सगळे दुसऱ्यांक दाखयता, पुलिसांकूच दाखयता दुसऱ्या, तांकां दाखयली म्हणून जायना, हेका जबाबदार तुमी आसता। हे ताणें करून घेवपाची गरज आसा। सारकी मडगांव सारकें क्लीन आसपाक थंय हांगा गेटी कडेन रेल्वे गेटी कडेन सेम जाता आमचें थंय, भिती नाल्यार बोंबीक उदक थंय दोनूय सायडीन गाडयो दवरतात, दोनूय सायडीन गाडयो दवरतात, त्यो कोणें करप ते आमी पळप। आमी तरी आतां एक कावन्सिलर म्हणटा हेल्पाक मातशें रावता हे रेल्वे गेटी कडेन सुद्दां लोक वचना अंडरग्रावंडान। हे जागृत जावपाची गरज आसा पुलिसांक। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकार्णेकार।